फाटली 4 इलेक्शनां चर्चिल बाब तूं आतां बाणावलेच्या लोकांचेर गेलो म्हणून हांव मुद्दाम विचारता. फाटली 4 इलेक्शनां बाणावलेच्या लोकांनी आपलो आमदार चेंज केलो, कंटिन्युअस चेंज केलो, तोय बी काँग्रेसीच्या सिंबलाचेर न्ही, चेंज केलो. दिसता अशें आज थंय आम आदमी पार्टीचो आमदार आसा. दिसता तुमी वेगवेगळे पॉलिटिकल लिडर्सांनी हॅव डिसअपॉइंटेड पीपल ऑफ बाणावली. ना ना कितें एक टायमार ना आतां इतली चेंज कित्याक करतात? लोक पळय म्हणटा हय तो एक वारो, जो वार खंयच्यान बरो आहा त्या कडेन लोक वेता. आयक, एक टायमार आगुडो आसा तेन्ना हांव पॉलिटिक्सान ना, दोतोर विलीन म्हणलें तेन्ना काँग्रेस सारकी स्ट्रॉंग, बाणाले हातो देवन तो दोल जाल्यार काँग्रेस निवडून येता म्हणून. त्या टायमाचेर अवेर वोटर, बाणावलेचो अवेर वोटर सारको. आयक हय बाणावलीकारान तेन्ना तेका म्हणलें हातोर येना हिंगा, तेन्ना लूत फेर हाडलो MG हाली. बरोबर. सो देखून तुका सांगता हांव, अवेर वोटर सामको. आयक लोक अवेर सारको. आनी लोकांक दिसलें चर्चिल नाका, चर्चिला बसयलो ती पार्टी नाका, बसयलो हांव हॅपी. हांवें केन्ना लोकांक कितें म्हणलां आज पासून ना, जाप काळें ना. तुम्ही गोंयाक आम आदमी पार्टीचो अकाउंट ओपन केलो, हांवें ओपन केलो ना, लोकांक ताका तूं रिस्पॉन्सिबल ना? ना हांव ना, हांव कित्याक रिस्पॉन्सिबल? कारण तूं म्हणटा आपल्याली चूक हांवें जाल्यो. चूक केली, हांव त्या कडेन गेलो चूक केल्यो, पूण ती हांवें तांकां तो निवडून दी म्हणला न्हू, हांवें म्हणलां तांकां ती निवडून दी म्हणून. चर्चिल बाब, आज गोंया भितर जी काँग्रेसीची परिस्थिती आहा, तुका आनी ज्या तरेन पयलीं 10 जाण गेले, मागीर 8 जाण गेले, तुका दिसता की ओपोजिशनाची परिस्थिती BJPच्या अगेन्स्ट ही इतली बाबत जाल्या की मातशी तरी ओपोजिशन घटमूट आसपा जाय न्ही? मुगेल एक कितें जाता मरे, काय तूं बरें जालें म्हणटा? मुगेल एक एक्सपिरियन्स जाता मरे थंय. हय जेन्ना तुका एक पयलीं एग्जाम्पल दिलां, समज आतां तूं एक घरां रावता आनी हे घरांत तुगेलो इतलो लोक आहा आनी तूं त्या घरां बरो पास जायना, हय तूं त्या लोकांक घर सोडून दुसरे कडेन वयतना रे. दुसरी घराक सद्या ओवर क्रावडींग जालां. ते तेंगे डिसिजन, ते मागं पण गेले ना गोंय ओवर क्रावड जालें ते तेंगे डिसिजन, तेंकां बऱ्या पडलें ते गेले. कोणाक कितें म्हणटा? म्हाका एक गजाल मुद्दाम विचारपा जाय, ती म्हळ्यार आज तूं परत म्हणटा की आपलो पूत बाणावले, आपली धूव नावेली आनी चर्चिल इज ओपन टू कॉन्टेस्ट फ्रॉम एनीवेर. आपल्या आपयल्यार आपूण अजून कॉन्टेस्ट करता. लोकांक सांगल्यार बसता म्हणटा, लोकांक सांगल्यार बसतलो म्हणटा. तुका दिसना हे सगळे फॅमिली राज परत स्टार्ट जातले? तूं अशी उलयता आनी मागीर हे सगळे परत सुरू जाता. तूं मरे म्हाका एक काम कर, हांव कितें करूं? तूं म्हाका एकूच सांग, हय सोनिया गांधी राहुल बुसला, हय ते फॅमिली राज BJP सदांच ते सांगतात डायनेस्टी म्हणटा ते. आयक रे, जाला ओके. राणी चेड बुसला, हय कितें जाता तें? बरोबर. राणी चेड आनी राणी सून बसला, कितें जाता? बाबूशा बायल, हय बाबूच्या चेडान तें जालां, कितें जाता? फकत चर्चिलाक हें जाता काय म्हणटा फॅमिली पॉलिटिक्स? फकत चर्चिलाची कोण म्हणटा? तूं म्हाका म्हण मरे. ना ना, तांचे फॅमिली राज तुजे फॅमिली राज न्ही. आयक रे, फॅमिली राज नाच. आयक एकूच आसता करनाच. हय लालू वळखता तूं? लालू हय सामकें. तेगे कितू जाय हाय हितून, हय. नातोर पासून MLA हाय. चोय एक कितें जाता मरे पॉलिटिक्स पळय म्हणटा, आतां मुगे 6 जाण भुरग्यां, हय 4 जाण भुरग्यां पॉलिटिक्सान इंट्रस्ट ना. एकल्यां फकत कितें जालां तेका फोर्सान म्हणजे म्हाका इलेक्शनाक पड म्हूण तें पिशें चोवपाक इलेक्शनाक बसलोलें पंचायतान, तो लोक म्हूण म्हाका वोट घाल म्हूण वोट गेलो आनी खरें तें जिखलां. तें पंचायताक पळय आतां तेका पॉलिटिक्सान जालें. म्हणजे पॉलिटिक्सान एकलें इंट्रस्ट आहा म्हणटा ते वलांकांनी मागीर साऱ्यो. बरोबर. जेन्ना एक कितें आसता, हांव पॉलिटिशियन, जर तेंक तरी पॉलिटिक्सान वचपाक जाय जाल्यार तें रायट न्हू तो. रायट ना कोण म्हणना. ना ना रायट ना कोण म्हणटा. रायट आसा. रायट हांव कित्याक म्हणा, चोय जेन्ना एक सोशल काम करपाक मनशा जर आवड आहा जाल्यार त्या मनशाक आडोवपाचें न्ही. ना न्हू, लोकांनी ठरोवपाचें म्हणटा तें लोकांनी थारावपाचें. तूं म्हणटा की तांकां आवड आसा तांणी करनी. हय हांव मुगे 4 भुरग्यां ना ती आवड, सो 2 जाण भुरग्यां हय तेंकां जाय जाल्यार लोकांक निवडता हाडपा लोक. आनी तुगे एक आर्ग्युमेंट आसा की तुगे गोंयच्या बाकीच्या वाठारा भितर ज्यो फॅमिलीज आसात हय तांकां तर लोक निवडून दितात, मागीर फक्त चर्चिलाकच कित्याक विचारपाचें काय म्हणून. तें सांगता. हो आर्ग्युमेंट न्ही तुगेलो. मग सारको आर्ग्युमेंट हालीं चर्चिलाचेर दोळ कित्याक तुमचेर? म्हणजे तळ्यान कितें आसता मरे, हय नाटकाय म्हूण आसता, हय कुनाटकाय. तें उतर बरें न्हू कुनाटकाय देवा बरेक, देवा बरें व्हडलें पातक तें. तूं नाटक आयकूं नाका, तें क्रॅब मेंटालिटी जाण न्हू, क्रॅब मेंटालिटी.
ते भाशेन हें नाटकायचें कित्याक भितर तो चड ताका सगळें देवता तें जावपाना तें जावपा जायना चर्चिल बाब फायनल हें मुगेलें आनी हांव विचारता म्हाका खबर आहा तूं हाजें कितें उत्तर दितलो तो तरी आसतना लोक म्हणटले की हांवें कित्याक विचारला काय म्हण तुका तुवें सांगलें की आपल्याचे आज कसलोच शिक्को ना आनी चर्चिलाच्या पॉलिटिकल ब्लडाक ग्रूप ना हय चर्चिलाचे पॉलिटिकल ग्रूप चर्चिल कितें दिसता तें करता म्हाका पॉलिटिकल ग्रूप म्हणटा हय तो जें पण कितें बरें जाता तें बरें करपाचें जाता सो आतां फुडाराक चर्चिलाचे ब्लड जें आसा पॉलिटिकल ब्लड तें BJP पॉझिटिव्ह बी जावपाचें आहा आयक हय हांवें आजून भितर सरपाचें चिंतलो ना आनी कोणाक सांगलो ना हय बरोबर ते BJP सांगता आनी तेमी म्हाका आपयलें ना तेय सांगतात आयक जेन्ना दिसता चर्चिला तर हाल्यार ते पाडे भितर सरतलो तुका पयलीं सांगतलो सगळ्यांक सांगतलो आनी ओपन जातलो हांचे भाशेन कोण भितरल्यान घेता तेच वचपाना ना हांवें ओपन कित्याक विचारलें चर्चिल ना ना बाब ओपन आयक हांव कितें सांगू तुका ओपन तें कळ्ळें म्हाका हांवें कित्याक हांव विचारलें प्रेस घेवन भितर सरतलो हॅलो बरोबर हांव कित्याक विचारलें चर्चिल बाब हें फायनल मुगेलें 15 वर्सां पयलीं जर हांव चर्चिलाक होच प्रश्न विचारलो आशिल्लो चर्चिल म्हाका सांगलें BJP तुका पिशा लागला काय म्हूण म्हाका म्हणटा आशिल्लो हय. आज चर्चिल तशें म्हणना आज म्हणटा फाल्यां पळोवया हय कित्याक म्हणटा हय जेन्ना त्या टायमाचेर म्हाका BJP लायक जायनासली हय आज जाता आज जात मग तेमी आतां दाखयलें न्हू हांव कितें प्रूफ करूं न्हू आजचोय हांव PW मिनिस्टर आशिल्लो हय ही आमची ही ब्रीज खंयची जुवारी. जुवारी ब्रीज 3,000 करोड सेक्शन गेले हय बांदपा सगळी तयार केली संपलोले पारिकारान आनी अलेक्सान ऑब्जेक्ट केलें की टोल घान आमकां ब्रीज नाका तो बांद नाका ब्रीज हय. आमकां टोल नाका हय हांव वयर सेंट्रला गेलो सांगिल्लें अशें ते टोल नाका म्हळ्यार टोल नाका जाल्यार ते पुश्कीत करून आमी वतर करपाक म्हूण म्हाका परत धाडलो. तो परतून धाडलो हय सो हांवें ती बांदूं ना आतां तेमी बांदिल्ली मरे ती टोल नासतना चर्चिल बाब- आलोर कोणा रे चर्चिल बाब आलोर कोण आयक रे आलोर कोणाक आयक रे हांव कितें म्हणा हो पॉयंट सारको तुगेलो वॉच पॉयंट न्हू तूं आज चोय मरे तें डिव्हलपमेंट केलो चोय मरे डिव्हलपमेंट केलो तो आतां वो केन्ना काँग्रेसीक जाल्लो चर्चिल बाब आज म्हाका तूं फर्स्ट टायम सांगता ओपनली सांगता मना काळजांतल्यान सांगता हय. फुडाराक जर वचपाचें जालें जाल्यार चर्चिलाचे ऑप्शन्स ओपन आसात ओपन हांव इतल्याचेर थांबता म्हळ्यार टायम सारको सोंपला म्हाका दिसता आमी चर्चिल बाबा बरोबर गजाली मारत रावले 2 वरां गजाली मारत रावले पूण म्हजे कडेन इतलोच वेळ आशिल्लो तो सोंपता चर्चिल बाब आयले इतल्या मनमेकळेपणान सदांविशें उलयले प्लेजर टॉकिंग टू आनी हांव एकूच सांगता लोकांक सांगता म्हगेलें पॉलिटिक्स सदां ओपन हय हांवें कोणाक वायट केलें ना आनी कोणाक लिपोवन वायट कांय नदरेन केलें ना. चोयलें ना आनी हांवें जे पळय सेवा केल्या लोकांची देवा शाकिलाचे दाखय, लिपय ना. आनी हांवें लास्ट टायम तुका 5 वर्सां पण हांवें कितलो डेव्हलपमेंट केला आमगे प्रमोद सावंत आसतना हय. तो थिंग दिश्टी पडटा चर्चिल बाब Yeah. प्लेजर टॉकिंग टू यू थँक यू व्हेरी मच देव बरें करूं